जबरदस्त वरदस्त आसा निसर्गान सगळें आमकां दिलां तें गोंय सांबाळपाची जबाबदारी आमचेर येता आनी तातूंतसुनूच आमचें सरकार येतकीर हो प्लांट सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट प्लांट इट इज अ युनीक प्लांट फर्स्ट ऑफ इट्स कायंड इन द होल कंट्री अखेर सरकारान ही वस्तू तयार करून दिली म्हणून जायना जनतेचें जेन्ना सहकार्य मेळटलें तेन्ना तेचो उपयोग जातलो हांगा बऱ्या पद्दतीन सगळें मॅकनायज्ड आसा आनी हांगा रावतकीर त्रास सुद्दां जायना त्यामुळे जो गार्बेज प्लांट म्हणटकीर किंवा गार्बेज म्हणटकीर काँग्रेसच्या काळात सोनसडो दिसता म्हणजे गोंयान काँग्रेसीन गोव्यात सोनसडो केल्लो आमी तेचे मॅकनायज प्लांट केला सी बेजिकली कसो आसा की हो जे आमी जाग्यार उबे आसा ह्या जाग्यार अख्ख्या कलंगूट बेल्टाचो आनी कोस्टल लायनीचो गार्बेज जो आसा पळय तो गार्बेज हाडून उडयतालो हांगा एक आमच्या ल्हानपणान मोठी खण आसली आनी त्या खणीन हाडून तो सगळो गार्बेज उडयल्या कारणान खण भरोवन आमच्या सालिगांव सकयल जी आमची मोठी हें आसात झर आसा जांग सगळ्यो त्यो बांयो ज्यो आसा ह्यो सगळ्यो बांयो थंय उदक कंटेमिनेटेड जाल्लें पेड्यार जाल्लें इवन ह्या झरीचें उदक न्हाल्या नंतर खरूज वताली तें उदक खरूज येवपाक लागलें पूण आत्तां आमी लोकांक एड्युकेटेड केल्या नंतर लोकांक कळोन चुकलां की बाबा हो गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट घेवप हें तितकेंच गरजेचें कित्याक तर प्रत्येक दिसा डे बाय डे गार्बेज ही जनरेट जायत आसा पयले कॉन्स्टिट्युएन्सींतलो कोयर सगळो पोर्रान येता तुमी जर तर पळोवपाक जाय मातशें चडशे जाणांनी पळयलां आनी कितलेच फावटी हें पासून काडून येयल्लें आहा बिहायंड पार्रा चर्च आख्खो अंजुना वागातोर शापोराचो जो कोस्टल बेल्ट आनी आसागांवचो कोयर आहा तितलो एवरी डे एटलिस्ट 2 ट्रक तरी येता आमच्या पार्रा ज्युरिस्डिक्शनान पडटा तो रातचे हाडून उडयता आनी आमी तो क्लियर करून हाडटा हिंगा सो शिवोले कॉन्स्टिट्युएन्सीचो सगळो जो कोयर आहा तितलोय साफ करपाचो प्रयत्न हांव करतलो हे म्हजें पयलें हे गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट जो कलंगूट प्लॅटोचेर जाला हो कलंगूटचे सगळे लोकांक हांव आय एम डेडिकेटींग दीस प्लांट दॅट दे हॅव होल हार्टेडली सपोर्टेड मी